नमस्कार भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवापोड या चॅनलान तुमकां माये मुगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन इयत्ता 5वेचो तिसरो पाठ काका भोंवपाक या पाठाचे आमी वाचन करतली. हो पाठ ओवळा ह्या कोंकणी नवीन पाठ्यपुस्तकांतलो आसा. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवापोड हो चॅनल आणि तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. तर आता पाठ वाचनाक सुरवात करूया. पाठ तिसरो काका भोंवपाक या. अमन 5वेच्या वर्गात शिकपी अमळ शिकेन भरिल्लो भुरगो. ताका इतिहास हो विशय खूब आवडटालो. इतिहास म्हणल्यार हिस्ट्री, सोशल सायन्स 1. ताचो काका इतिहासाचो शिक्षक म्हणजे सोशल सायन्स टीचर. आयज अमन खूब उमेदीन आशिल्लो. ही वॉज व्हेरी हॅपी. आयज ताका काकान गोंयच्या मुखेल अशा इतिहासीक थळांची भोंवडी करून हाडटा अशें सांगिल्लें. ताच्या काकान ताका इतिहासीक थळां म्हणजे हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्साची भोंवडून हाडटलो अशें सांगलें. काका तयार जावचे पयलींच अमन च्या बी पिवन तयार जाल्लो. काकाक सकाळी पेपर वाचपाची संवय. तो पेपर वाचून सोंपता मेरेन अमन पासयेस काडून बसलो. काका आनी अमन गाडी घेवन भायर सरले. पणजे ते फोंड्या NH 748 हायवेचेर गाडी वेगान धांवताली, पूण ताचे परस चड वेगान अमनाचें मन धांवतालें. वाटेर दिशिल्ले एके कदंब बसीक पळोवन अमनान विचारलें, काका, कदंब बशी कोणाच्यो? आनी ताचेर शिव कित्याक? वता थंय त्योच बशी दिसतात न्हय? काकान हांसून म्हणलें, कदंबा बशी त्यो गोंय सरकाराच्या महामंडळाचे मालकीच्यो बशी. 11व्या-12व्या शेंकड्यांत गोंयचेर कदंब राजाची राजवट चलताली. कदंब हे ताच्या घराण्याचें नांव. ज्या वेळार 1980 वर्सा KTCL मार्फत बशी सुरू जाल्यो तेन्ना कदंब घराण्याचें नांव आनी शिव हे राजचित्र KTCL हांच्यांनी आपणायलें. पर्यटकांक वाट दाखोवंक तांबडी सुर्ला हे नांवफळे थंय लायिल्लें. काकान सायड लायट मारून गाडी भितर घेतली. काका, गाडयेची AC बंद करया. तांबडी सुर्ला हो रान वाठार न्ही, भायली मजा घेवया. काकान गाडयेचे हारशे सकयल देंवयले आनी म्हणलें, हय, सुर्ला हो धारबांदोड्या तालुक्यांतलो सैमान भरिल्लो वाठार. हो गांव कदंब राणी कमलादेवी हिच्या फुडारपणा खाला बांदिल्ल्या महादेवाच्या देवळाक लागून फामाद आसा. काका, त्या देवळाचो फोटो हांवें पळयला. काळ्या फातरांनी बांदला न्ही? हय, तेंच तें. बेसाल्ट फातरांनी बांदिल्लें देवूळ तें. उलयता उलयता ते तांबडी सुर्ला पावले. मुखार आशिल्लो गाडो पळोवन अमनाक तान लागली. काकाची पावलां सरळ आडसरा वटेन वचून थांबली. आडसरकार आडसरा घेवन बशिल्लो. आडसराचें उदक जिवाक बरें अशी म्हणून 2 आडसरां विकती घेतली. उदक पिवन कातली खायत ते देवळा कडेन पावले. काकान सगळें देवूळ भोंवडावन दाखयलें. पाशाणी फातरांचें तें देवूळ चडूच सुंदर दिसतालें. देवळाचें कोरीव काम, महादेवाचें लिंग, नंदी, खांबे काकान अमनाक दाखयले. देवळाचे फोटो काडले आनी थोडो वेळ ते देवळांत विसव घेवंक बसले. काका, कदंब राजा राणी खंय रावताली? कदंब राजा राणी चंद्रपूर आतांचे चांदर आनी गोपकपट्टम आतांचे गोवा वेल्हा हांगा रावताली. कदंब राणयेच्या फुडारपणा खाला आनी खंयचीं देवळां बांदल्यात? खांडेपारा ओपा हांगा खांडेपारा न्हंयचे तडी वयले सप्तकोटेश्वराचें देवूळ तिच्या फुडारपणा खाला बांदिल्लें. तांबडी सुर्ला सावन भायर सरता मेरेन वत माथ्यार पाविल्लें. आतां ताका हरवळ्या व्होंवऱ्यो पळोवपाचे आशिल्ल्यो. गाडी परतेच्या वाटेक लागली. वाटेर काकाच्या इश्टाच्या घरा वचून नुस्त्याचें जेवण जेवतकच जीव धादोस भरीत जालो. गाडी हरवळेची वाट चलूंक लागली. अदीं-मदीं काका गाडी थांबोवन वाटे वयल्या थळांची म्हायती दितालो. ते गजाली करीत हरवळ्या पावले. अमनान भोज राजा कपालीवर्मनाच्या काळार बांदिल्ल्यो हरवळ्योच्यो व्होंवऱ्यो पळयल्यो. मुखार वचून हरवळेचो धबधबो आनी महादेवाचें देवूळय पळयलें.
आता आमी किल्ले पळोवंक या, काकान म्हणलें. काका, किल्ले कित्याक बांदिल्ले? आदल्या काळार राजा आपल्या राज्याचे राखणे खातीर किल्ले बांदताले. हय, तशें जाल्यार आमच्या गोंयांत कितले किल्ले आसात? राव आं, सांगता तुका. आग्वादाचो किल्लो, रेईश मागूस किल्लो, खोर्जुवेचो किल्लो, शापोरेचो किल्लो, जुवेचो किल्लो, तेरेखोलचो किल्लो, मुरगांवचो किल्लो, हळर्णेचो किल्लो, काब द रामचो किल्लो, बेतूलचो किल्लो. पूण सगळेच किल्ले आतां पळोवप शक्य ना. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या युजफूल हेल्पफूल एड्युकेशनल व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आता फुडलो पाठ वाचपाक सुरवात करूया. काकान ताका आग्वादाचो किल्लो आनी रेईश मागूस किल्लो दाखयलो. आग्वादाचो किल्लो 1612 वर्सा बांदिल्लो. 1612 ह्या वर्सा बांदिल्लो हे काकान सांगलें. आमोरी जायत आयिल्ली. अमनाच्या दोळ्यांत समाधान दिसतालें. आतां ताका आनिकूय थळां पळोवपाची आशिल्ली. आतां अमन आयताराची वाट पळयतालो. काका ताका सांज वेळा पणजे शार दाखोवपाचो आशिल्लो. स्टुडंट्स, डू लायक, शेअर, सबस्क्राईब एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड फॉर मोर सच न्यू व्हिडिओज. आयतार उदेलो आनी अमन तयार जालो. सगळ्यात पयलीं ते पोन्ने गोंयाक गेले. थंयची बेजिलिका ऑफ जीजस इगर्ज पळोवन अमनाक अजाप जालें. इगर्ज म्हटल्यार चर्च. चल आतां आमी आदिलशाची पालास पळोवंक या. आदिलशाह कोण रे काका? आदिलशाह हो बिजापूरचो म्हटल्यार कर्नाटकाचो राजा. एका काळार तो हांगा रावतालो. पणजेची आदिलशाची पलास पळोवन अमनाक काकान मिरामार दर्या देगेर व्हेलो. दर्या देगेर वतना वाटेर आशिल्ली गोंयचे पयली मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकार हांची समाधी दाखयली. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दयानंद बांदोडकर हांची समाधी दाखयली. ताका तेकून आशिल्ली भारताचे आदले रक्षा मंत्री डिफेन्स मिनिस्टर तशेंच गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची समाधी दाखयली. थंयच वाटेर आशिल्ल्या देव माशाची आकृती आनी रॉकेट घसरगुंडी बी दाखयली. अमनाचें मन खोशयेन भरिल्लें. काकान ताका गोंयची चडशीं थळां दाखयलीं. आतां अमनाक केन्ना काय शाळा सुरू जातली आनी आपूण इश्टांक भोंवडेची गजाल सांगतलो हेंच ताचे तकलेंत घोळटालें. ह्या पाठाचे लेखक आसा प्रजल साखरदांडे. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या इश्टांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फुल व्हिडिओ.